शेनवारा तिवरे गांवच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो तशेंच हेर परिवार दैवतांचो पुनर्प्रतिष्ठापनेचो 15वो प्रतिष्ठापना वर्सुकी दीस श्री शांतादुर्गा देवस्थान समितीन मोठ्या दबाज्यान मनयलो। त्या निमतान भाविकांनी उपाट गर्दी करून देवीचे दर्शन घेवन तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसादाचो लाभ घेतलो। तिवरे गांवचे दैवत श्री शांतादुर्गा तशेंच हेर परिवार दैवतांचे पुनःप्रतिष्ठापनेचो दीस काल विविध कार्यक्रमां सयत पार पडलो। अंदूचो हो 15वो वर्सुकी दीस सुवाळो। तिवरेच्या श्री शांतादुर्गा देवीक नवे कवच आनी खडक अर्पण करून बिरेस्तारच्यान हो सुवाळो सुरू जाल्लो। हे कवच आनी खडक व्हडा मिरवणुकेन वाजत गाजत हाडले। एकूण सुवाळ्याची देवळाच्या पुरायेतान म्हायती दिली। परिसरातल्या तिवरे गांवची ग्रामदेवता देवी शांतादुर्गा हिजें जे पोन्ने मंदिर आशिल्लें तेजो जीर्णोद्धार जावन 2008 सालान पुनर्प्रतिष्ठापना पूर्ण जाली आनी दर वर्सा ताजो वर्धापन दिन साजरो करता आसतना नवचंडीचो उत्सव जाता। हो उत्सव ह्या वर्सा शेनवारा 5 तारखेक सकाळी 7 वरां पासून कुंकुमार्चन आनी मागीर नवचंडी पूर्णाहुती अशा प्रकारे कार्यक्रम संपन्न जातलो। सांजच्या वेळार देवीची उत्सव मुर्तीची पालखी इतल्यान मिरवणूक जातली, रवळनाथाच्या देवळा पर्यंत वतली आनी मागीर ताज्या उपरांत सांस्कृतीक कार्यक्रम जावन वर्धापन दिनाचो कार्यक्रम संपन्न जातलो। त्याच बरोबर आमच्या ह्या ग्रामदेवीचे जी उत्सव मुर्ती आसा तेचे सादारण 100-125 वर्सां पूर्वीचे अशे चांदीचे कवच जे आशिल्ले ताजो जीर्णोद्धार करून आज नवीन कवच हाडलेले आसा। त्या निमित्तान संप्रोक्षण विधी, शुद्धीकरण विधी सुसंपन्न जावन आयज हे जे नवीन कवच आनी खडग जे आसा हे देवीच्या चरणी रुजू जाल्ले आसा। ताजो शुद्धीकार विधी जाल्लो आसा। सकाळी फुडें मिरवणूक काडून ह्या नवीन कवचाचे देवळान आगमन करून त्या उपरांत ताचे शुद्धीकरण आनी संप्रोक्षण विधी जालो आनी आजचो हो कार्यक्रम संपन्न जालो। ह्या निमतान सकाळी श्री शांतादुर्गा देवीक आनी हेर परिवार दैवतांक पुरोहिताच्या हातीन महाअभिषेक घातलो। गांवच्या सवाशिणींच्या हातीन देवीची कुकुमपुजा जाली। उपरांत दनपरां नवचंडी, आरत्यो, घाराणे जाले। लोकांनी महानिवेद्याचोय लाभ घेतलो। राती कडेन देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काडून देवीक अर्पण केल्ल्या सामानाची पावणी गांवकारांनी केली। उपरांत 10 वरांचेर जाल्ल्या गौरी तनय कला संघ धोणशी नागेशी निर्मीत जावय शेणलो मावड्या ह्या धमाल कॉमेडी कोंकणी नाटकान ल्हान व्हडांच्या पोटान हांसोन गुळो हाडलो आनी पळोवप्यांचें मनोरंजन केलें। पळयात ते कांय देखावे। गोवा 365 खातीर तिवरेच्यान श्वेता गांवकर।